नमस्कार, दंपारच्या खबरात अविनाश जोशी कार खबरो विस्तारात। 2047 मेरेन विकसित भारताची मोख मात 10 वर्सां आदींच 2037 मेरेन गोंय विकसित जातलें। सांग्यार 10 कोटीच्या कुणबी विलेज प्रकल्पाचे काम सुरू। 2024-25 1000 कोटीचे 15 प्रकल्प म्हादय खातीर केंद्रीय आणि सुप्रीम कोर्टाच्या पावंड्यार यत्न। मायनिंगाक बरे दीस येतले, मुक्ती दिसा मुख्यमंत्र्यान विश्वास उक्तायलो। आज आमचे राज्य हे विकसित भारत विकसित गोय ही संकल्पना पुराय करता असताना माननीय मोदीजींच्या मते विकसित भारत हे 2047 पर्यंत पुराय जातले। पण त्याच्याही पेक्षा 10 वर्सां पयलीं म्हणजे विकसित गोय 2037 ही संकल्पना पुरी करपा खातीर समेस्त गोंयकारांनी वावुरपाची गरज आसा। स्टेट गव्हर्मेंटाच्यो अचिव्हमेंट्स माझ्या सरकारान ह्या त्यागाची आणि बलिदानाची दखल घेऊन जे हुतात्मे सरकारी मदतीपासून वंचित उरलेले अशा 15 कुटुंबाक 2 वर्सां प्रत्येकी 10 लाख रुपयाची कृतज्ञता राशी आणि सर्टिफिकेट ऑफ द हॉनर हे दिवन त्यांचो कालूच सन्मान केल्लो आसा। सांगे हांगासर कुणबी क्राफ्ट विलेज स्थापन करून वट्ट 10 कोटी रुपयाचे काम आता सुरू जाल्ले आसा। 24-25 ह्या वर्सा गोवा इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन मंडळान 1459 कोटी रुपयाचो प्रस्तावित गुंतवणूक आणि 1894 जणांक रोजगार दिवपी 15 प्रकल्पाक मान्यताय दिल्या। आमच्या सरकारान गोंय राज्यांतल्या सगळ्या आस्थापनांक एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट ही कंपल्सरी केल्या आणि खंयच्याय कर्मचाऱ्याक कंत्राटी आसतलो अप्रेंटिसशीप आसतलो आदीचेर आसतल्याक हे करपाक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीक अपडेटेशन करपाकूय बी ही व्यवस्थित सुसूत्रीत केल्लें आसा। राज्यांतल्या दुर्गम भागांत सुद्धा नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी मेळपा खातीर BSNLच्या बरोबर 4G नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी टॉवर आमी एस्टाब्लिश करपा खातीर आता परत एकदा नव्यान सुरवात केल्ली आसा। गोंय स्टेटीत पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सुसूत्रीत जावचो म्हणून वन स्टेट वन कार्ड हे कदंबा आणि माझी बस हांच्या खातीर आमी लागू केल्लें आसा। अंडरग्राउंड केबलिंग हाच्या खातीर सरकारात पुराय राज्यात वेगवेगळ्या गांव वाठारात किंवा शहरात अशें मेळून 1130 कोटी रुपया आमी हाच्या खातीर खर्ची केल्या आणि जेणे करून अनइंटरप्टेड पॉवर सप्लाय फॉर इंडस्ट्री आणि फॉर पीपल हे दिवपा खातीर आमी सदोदीत कार्यरत आसतले। आमी खाणींचे परत एकदा नवीन लिजां दिवपाक यशस्वी जाले आणि नव्यान खाण व्यवसाय जो आसा परत एकदा सुरवात जालो, जेणे करून खाण भागात रावपी ट्रक कामगार आसतले, ट्रक व्यावसायिक आसतले, बार्ज व्यावसायिक आसतले हांकां परत एकदा नव्या नेटान परत कामाक लागिल्ले आसा। आमी डंप पॉलिसीच्या अंतर्गत डंप ऑक्शन करपाकूय सुरवात केला, जेणे करून मायनिंग व्यवसायाक बूम येवपाचें काम येता त्या थोड्या दिसांनी अनेक नेटात सुरवात जातले हाची म्हाका खात्री आसा आणि परत एकदा म्हणजे ह्या व्यवसायाक बरे दीस येतले। डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेव्हलपमेंट अँड एंटरप्रिनरशिप हांचें मुख्यालय हे ISO क्वालिटी मॅनेजमेंट सिस्टम 9001 हे सर्टिफाईड जाला आणि ताकाच लागून पयलेच फावटी आमच्या राज्यांतल्यो पुराय ITI ह्यो ISI सर्टिफिकेट करपा खातीर हे देशांतलें गोंय हे पयले राज्य ठरलेलें आसा। क्रायम ब्रांचीच्या कस्टडींतल्यान पलायन केल्लो सिद्दीकी सुलेमान खान हुबळी वाठारांत लिपला जाल्यार ताका अटक करचो। गोंय काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकाराची कर्नाटकाच्या घर मंत्र्याक चीट। मंत्री रोहन म्हणटा सिद्दीकी मेळ्ळ्या उपरांत फुज्जो काडपाच्या फाटल्यान मास्टर माइंड कोण आशिल्लो तें खंय स्पश्ट जातलें। इतले मजगतीं सिद्दीकीक टॅक्सींतल्यान हुबळी वचपाक मजत करपी हजरत अलीची पुलीस कस्टडी आनीक 3 दीस वाडयल्या। आज हांवें कर्नाटकाच्या गृहमंत्र्याक बरयलां की ज्यो मिडिया रिपोर्ट्स आणि ज्या व्हिडिओन सुलेमानान सांगला की ताका शूट आउट करतले, ताका मारून उडयतले, ताका लागून कर्नाटक पुलिसांनी ताका जर तर तो कर्नाटकाच्या परिसरान हुबळीच्या परिसरान जर आसा जाल्यार ताका अरेस्ट करचो, ताची सारकी कारवाई करची आणि जे तांणी नांवां घेतल्या ते जर तर खरें आसा जाल्यार हांकां इन्क्वायरीक आपोवचे। काही मिडिया भितर आयिल्ले की पुलिसांनी एक टीम हैदराबादाकूय धाडल्या म्हणून। सो आय विल बी रायटिंग टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ हैदराबाद ऑल्सो की जर तर तो समज हुबळीच्या परिसरान ना किंवा तो थंय गेला, म्हाका दिसता ताका धरपाक इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, ताका धरपाकूच जाय आणि जे सत्य आसा हें गोंयकारां मुखार येवपाक जाय। मंत्री रोहन म्हणटा सिद्दीकी मेळटकूच कस्टडींतल्यान पलायन करपा फाटल्यान मास्टर माइंड कोण आशिल्लो तें स्पश्ट जातलें। हांव शेर्लॉक होम्सूय न्ही आनी हांव डिटेक्टिव्हय न्ही,
ज्या तरेन येतले ताजे प्रमाणे एक्शन जातलें तें सांगलां. एखादी सुलेमानाक धरतकरूच फुडले कळटलें की हाजे फाटलें षडयंत्र कितें आशिल्लें, मास्टर मायंड कोण आशिल्लो आनी असलें करपा खातीर तो कसो पावलो तें सुलेमानाक धरतकरूच मेळटलो. पुलिसेन आपले कॉन्फिडन्स व्यक्त केला की जाता इतले बेगीन आमी ताका धरतले म्हणून. एकदां जालें की स्पश्टीकरण खुबशें येतलें. मजगती आपाचो गोय अध्यक्ष अमित पालेकराक पुलिसांनी परत समन्स काढला. 23 तारखेर चौकशेक हजर रावचो म्हूण पालेकराक नोटीस. पालेकार सद्याक फॉरेनाक आसा. सिद्दीकीक पळ काडपाक मजत करपी डिसमीस केल्लो IRB पुलीस अमित नायकान पणजे JMFC कोर्टात जामिनाक अर्ज घाला. शुक्रारा सुनावणी जातली. इतले मजगती सिद्दीकीक टॅक्सींतल्यान हुबळी वचपाक मजत करपी हजरत अलीची पुलीस कस्टडी आनीक 3 दिसांनी वाडयल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. म्हापशा मोरोडच्या एका रिसेप्शनिस्टाचेर बेरेस्तारा राती हल्लो जाल्ल्याची घडणूक मुखार आयल्या. एका धारदार हत्यार ताचेर घावे केल्ल्याचे समजला. रिसेप्शनिस्टाचेर GMCत उपचार सुरू आसात. प्रकरणाची कारवाय सुरू. फॉरेन्सिक टीम, डॉग स्क्वॉड आनी पुलीस घडणूक थळार पावल्यात. नमस्कार. आमी आज सद्या म्हणटा मयुरा हॉटेल आसा थंय. 1 वरा पयलीं मयुरा हॉटेलान एक खुनी हल्लो जाल्लो आसा. मयुरा हॉटेलांतलो रिसेप्शनिस्ट नांव आसा संदेश बड्डोसकर. हो सहान रावता. हो हांगा ड्युटी करताना एक अननोन पर्सन रुमान आसलो. तो सकयल येयलो एक चेडवाक घेवन आनी जो संदेश आहा रिसेप्शनिस्ट तेज्या वांगडा तोंडार तोंड जाली आनी ती दोगांय जाणां भायर गेलीं अशें आमकां कळटा. आनी तो हो आसा अननोन पर्सन तो चेडो तो परत भितून येयलो आनी संदेशाक सुरी घेवन मारिल्ली आसा आनी संदेशाक मल्टिपल इंजरी जाल्ली आसा. आनी हांगा आतां आमी पळयला सगळे कडेन रगत पडिल्लें आसा. रक्ताचे थेंब. तेका संदेशाक सोमतोच म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान शिफ्ट केलो तो आनी तेका थंयच्यान सोमतोच JMCन शिफ्ट केलो. पूण संदेशाक बरोच इंजर्ड जाल्लो आसा संदेश. म्हापसा पुलिसाक ही इन्फॉर्मेशन मेळटात. म्हापसा पुलिसाची टीम DYSP CI आनी बाकीचे ऑन द स्पॉट पावले आनी हांगा जी पंचनामे करपाक स्टार्ट केल्ली. आनी आतां आमकां म्हायती मेळटा त्या प्रमाणे म्हापसा पुलिसेक जो अननोन पर्सन आसा तेणे हो हल्लो केल्लो आसा तो म्हापसा पुलिसांच्या हातीक लागिल्लो आसा. आतां म्हापसा पुलीस कारवाई करतात. प्रुडंट मिडिया खातीर सौरव श्रवता. मायनिंगाची डंप ऑक्शन पॉलिसी अधिसूचित जाल्या उपरांत 18 मिनरल डंप लॉटाचे ऑक्शन 22 ते 25 जानेर मजगती पावणी दवरल्या म्हूण म्हायती मेळटा. चडशे डंप लॉट दक्षिण गोंयांत. पयल्या 2 दिसा दरेकी 4 लॉट, निमण्या 2 दिसा दरेकी 5 लॉटांची पावणी. बेज प्रायस 22%. खण खात्यान बुधवारा ऑक्शन डंप पॉलिसी अधिसूचित केल्या. बट 18 मायनिंग डंप लॉट पावणेर डाटा मेळटा ते प्रमाण 22 जानेराक पयल्या लॉटाचे ऑक्शन जातले. तातूंत कोस्टी आनी दुदालचो 61,58,461 मेट्रीक टन डंप लॉट, दुदालचो 3,13,222 मेट्रीक टन डंप लॉट, कोस्टीचो 1,23,418 मेट्रीक टनाचो एक लॉट, कोस्टीचो आनी एक लॉट आसा तो 9,50,541 मेट्रीक टनाचो. 23 जानेराक आनीक 4 लॉटांचे ऑक्शन जातलें. सांतोना 2,01,18,058 मेट्रीक टनाचो एक लॉट आसा. कोडली 1,77,06,042 मेट्रीक टनाचो एक डंप लॉट, साकोर्डे 8,25,687 मेट्रीक टनाचो एक लॉट, जाल्यार साकोर्डे एक ब्लॉक 7,09,952 मेट्रीक टनाचो. 24 तारखेर आनीक 5 डंप लॉटांची ऑक्शन जातले. रिवोणचो 6,33,186 मेट्रीक टनाचो ब्लॉक, रिवोणचो दुसरो 5,31,373 मेट्रीक टनाचो लॉट, रिवोणचो तिसरो 1,28,367 मेट्रीक टनाचो लॉट, कोस्टीचो 3,41,986 मेट्रीक टनाचो एक लॉट, जाल्यार शिगांव आनी कुळे धरून 92,28,307 मेट्रीक टनाचो एक लॉट. 25 जानेराक निमणो दीस, 25 जानेराक 5
डंप लॉटांचे ई ऑक्शन जावपाचें। तातूंत कारमोणे 8,43,257 मेट्रीक टनाचो एक लॉट, बांदोळे आनी कारमोणे धरून 1,43,58,227 मेट्रीक टनाचो एक लॉट आसा। शिरसयचो 3,92,003 मेट्रीक टनाचो एक लॉट, होडाचो 9,73,935 मेट्रीक टनाचो एक लॉट, जाल्यार सोनस आनी वळवळे धरून 1,17,34,419 मेट्रीक टनाचो एक लॉट आसा। हे सगळे डंप लॉट सरकारी आनी खाजगी जागेंतले म्हणून म्हायती मेळटा। हाचे पयलीं खण खात्यान 11 मिनरल ब्लॉकांची पावणी केल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी। बेरेस्तारा फोंड्या पोरण्या बस स्टँडा मेरेन हिंदू जागृती सभेचें आयोजन जालें। सभे आदी राजीव कला मंदिर ते पोरण्या बस स्टँड मेरेन फोंडेच्या हिंदू रक्षा समिती वतीन व्हड पदयात्रा जाली। हे सभेक आदली खासदार नवनीत राणा हाजीर आशिल्ली। बांगलादेश तशेंच हेर राष्ट्रांनी जिहादाच्या नांवा खाला हिंदूंचेर जावपी अत्याचारा आड ह्या सभे वरवीं जागृताय जाली। आज आपण सगळे इथे हिंदू ज्यांच्या रक्तात ज्या बांगलादेशचं अत्याचार आमच्या लोकांवर झालं ते पाहून ज्यांचा रक्त गरम झाला नाही तो कधी हिंदू होऊ शकत नाही। ज्या बांगलादेशमध्ये जेव्हा आजादी झाली बांगलादेशमध्ये आणि 28% आमचे हिंदूची संख्या होती आणि आज घटून तिथे 7% झालेली आहे। जर आजही हिंदू जागा झाला नाही तर येणाऱ्या काळामध्ये कधी हिंदूसाठी कोणी दुसरा हिंदू मैदानात उतरणार नाही। मी सगळे मुलांना नेहमी म्हणते आम्हाला फक्त नारे नको आहे, आमचे रक्तात तर दम पाहिजे। जर एखादे हिंदूवर अत्याचार जर कोणी करत असाल तर त्या हिंदूला वाचवण्यासाठी जर माझा जीव गेला तो हिंदू मला या हिंदुस्थानमध्ये पाहिजे आणि त्या हिंदू करिता या मैदानात गर्व वाटते। मी ज्या मातीमध्ये आहे, आज गोवाचा आझादी दिवस आपण साजरा करतोय, पण या गोवामध्ये जेव्हा 2% मुसलमानची संख्या होती आज ते वाढून 12% वर आली आहे। दादानी म्हटलं की आम्ही शांतवादी आहे, मी शांत नाहीये दादा। मी शांत राहून माझे बायांवर माझे मुलींवर कोणी 35 तुकडे केले तर मी माझे डोळ्यांनी पाहू शकत नाही, तो तेवढा थंड रक्त माझे अंगात नाही। मी ती हिंदू आहे, मी या मैदानात जर उतरली है। अरे कौन बोलता है बटोगे तो कटोगे, अरे जिसकी ताकत है मैदान में आकर दिखाओ। अगर काटने आएंगे, अगर 2 टुकड़े करोगे तो 35 टुकड़े करके हम तुम्हें भेजेंगे। वो ताकत लेके ये मैदान में उतरे। दोडा मार्गार भेडशे ड्रायव्हराचो कंट्रोल सुटिल्ल्यान SUV तिळारी कालव्यांत पडली। अपघातात पेडण्या वजरीचे शुभांगी परब म्हणटात ती 60 वर्साची बायल सोंपली। ड्रायव्हर जखमी, दोगांय आवय आनी पूत घोव खंय कोल्हापुरा हॉस्पिटलांत एडमीट आसा। पुताक ताचे कडेन दवरून घरा येताली। राती उसरा वाटेर तिळारीत अपकीर्त। तिलारी पाटबंधारे प्रकल्पाचा जो हा गोव्याला जाणारा डावा कालवा आहे, या कालव्यावर साठेली बेडशी घोमवाडी आपण माझ्या पाठी पाहू शकते। याच पुलानजीक या कॅनलमध्ये रात्री 2:45च्या दरम्यान एक स्कॉर्पिओ गाडी आतमध्ये पडून एका महिलेचा मृत्यू झाला। गोवा वजरी येथील हे रहिवासी असे आहेत आणि त्यांचं कुडाशे वानोशी या ठिकाणी तिचं माहेर घर आहे। ती कोल्हापूरला आपल्या पतीला तिकडे त्यांनी उपचारासाठी ॲडमिट केलं होतं आणि ती काल रात्री 2:45च्या दरम्यान या ठिकाणी आपल्या माहेरी जात होती, कारण त्यांची गाडी तिथे होती आणि मामाची गाडी घेऊन ते कोल्हापूरला गेले होते आणि तीच गाडी पुन्हा ठेवून ती आपली गाडी घेऊन वजरीला जाण्याचा हा त्यांचा विचार होता। ते ह्या मार्गाने कुडाशा घोमवाडी कुडाशा हाटेली बेडशी घोमवाडी येथून ते आपल्या कुडाशा वानोशी येथे जात होते आणि अचानक नजरहटी आणि दुर्घटना घटी असं जर म्हणतात तसं हा प्रत्यय या ठिकाणी आज झालेला आहे आणि डायरेक्ट थेट गाडी ही कॅनलमध्ये पडलेली आहे आणि कॅनलमध्ये पाणी होतं आणि त्या कॅनलच्या पाणीमध्ये ती महिला आज तिचा रात्री मृत्यू झाला। तो जो चालक होता तिचा मुलगा
याने धावाधाव केली. इकडे तिकडे 2:45च्या दरम्यान जी घटना घडली त्यावेळी रात्रीच्या वेळी कोणीच इथे नव्हतं. त्याने शेजाऱ्यांना उठून आणलं आणि त्यानंतर शर्थीचे प्रयत्न केले तरी तर त्या महिलाला ते वाचवू शकले नाही. असा हा प्रकार घडलेला आहे. त्यानंतर स्थानिकांनी या ठिकाणी मदत कार्य केलं. JCBच्या सहाय्याने तिला बाहेर काढलं आणि 108मध्ये घालून तिला साटेली भेडशी या ठिकाणी तिला आज पोस्टमॉर्टमसाठी नेलेलं आहे. आणि तिच्या आता बरेचसे नातेवाईक गोव्यातून नातेवाईक या ठिकाणी आलेले आहेत. अशी ही दुःखद घटना आज या ठिकाणी घडलेली आहे. लव परब दोडामार्ग. मडकय नवदुर्गा देवस्थानाविशीं हायकोर्टान दिल्ल्या निवाड्या आड सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिवपाचो निर्णय नवदुर्गा प्रतिष्ठान ट्रस्टाच्या जाहीर सभेत घेतला. बेरेस्तारा मडकय लोकांची जाहीर सभा झाली. तो ठराव श्रीदेवी नवदुर्गेच्या डोळ्यासंबंधित उच्च न्यायालयाच्या आज्ञापत्रकास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल करण्यात सभेत निर्णय घेणे व त्यास अनुसरून आवश्यकतेनुसार संबंधित न्यायालयात याचिकाही दाखल करणे. श्रीदेवी नवदुर्गेच्या उच्च न्यायालयातील आज्ञापत्रकास व आदेशास अनुसरून सभेत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. उच्च न्यायालयाच्या सदर आदेश हा वेगळ्या प्रकारे हाताळलेला असून श्री नवदुर्गा प्रतिष्ठान व ग्रामस्थांच्या मूळ स्वरूपाचा विचार झालेला दिसत नसून निर्णय एका बाजूने दिल्याचे निष्पन्न होत आहे असे सबूत नमूद करतात. सदर निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याशिवाय आमचे मूळ हक्क आम्हाला परत घेता येणार नाही. माननीय कायदा हा गोव्यात पोर्तुगीजांनी आणला व गोव्यात नुकतंच मर्यादित राहिलेला असल्याने सभेत विचारादरम्यान आले असता सर्वोच्च न्यायालयात प्राधान्याने म्हणजे उच्च न्यायालयात गेलेल्या आयोजित याचिका दाखल करण्यात यावी असे सर्वानुमते मंजूर करण्यात आले. सत्तरी तालुक्यातल्या देवस्थानांच्या उत्सवाक देवळाच्या आवाटात परधर्मीय तसेच हिंदू धर्मदेवांक मानी नाशिल्ल्या लोकांक दुकानां घालूंक दिवचे ना असो ठराव ब्रह्मा करमळे हिंदू संमेलनात देवळाचे पदाधिकारी आणि ग्रामस्थांनी घेतला. ब्रह्मेशानंद स्वामीचे हजेरेत सत्तरीतल्या देवस्थानांनी हो ठराव मांडलो. सत्तरीतल्या ब्रह्मकर्मळेत जाल्ल्या ब्रह्मोत्सव 2024च्या हिंदू संमेलनात थंय हाजीर आशिल्ल्या समिस्त देवळांच्या पदाधिकाऱ्यांनी तशेंच ग्रामस्थांनी एक व्हड थाराव घेतला. सत्तरी तालुक्यातल्या देवस्थानांच्या उत्सवांक देवळांच्या आवारात परधर्मीय तशेंच हिंदू धर्म आणि देवांक न मानपी लोकांक दुकानां घालपाक दिवचे ना असो थाराव मांडला. पद्मश्री सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामीजींच्या उपस्थितीत हो थाराव लोकांनी मांडला. मी श्रीराम देवस्थानच्या वतीने हा ठराव मांडतोय. सर्व देवस्थानचा त्याची अनुमोदन असेल. आज दिनांक 18 डिसेंबर 2024 रोजी गोवा मुक्ती दिनाच्या पूर्वसंध्येला आम्ही ठराव मांडत आहोत. आम्ही सत्तरी तालुक्यात देवस्थानाचे पदाधिकारी व इतर ग्रामस्थ स्वामीच्या उपस्थितीत आमच्या गावातील देवस्थानाच्या प्रांगणात होणाऱ्या उत्सवात परधर्मीयांच्या तसेच हिंदू देव व धर्माला न मानणाऱ्या व्यक्तींना व्यापार करण्यास वा दुकान उभारण्यास परवानगी देणार नाही असा ठराव मांडत आहे. जर हिंदू लोकांमदी संघटन ना जाल्यार एक दीस आमची सगळ्यांची घरां उद्ध्वस्त जातली. देखून हे संमेलन घडोवन हाडपी लोकांचे तोखणाय करपाक जाय अशें म्हणीत पद्मश्री सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामीजीन तोखणाय केली. विशेष करून मला आजच्या या आयोजकांचं मी कौतुक करतो. हा विशेष यासाठीच आहे कारण सगळ्या सत्तरीतल्या जेवढ्या म्हणून देवस्थानातले पदाधिकारी या ठिकाणी उपस्थित आहेत ते सगळे एकसंध झाल्याचं स्वरूप आज या ठिकाणी आम्ही सगळे पाहत आहोत. एकता संघटन ही कलियुगाची महती सांगतात की आम्ही सगळे हिंदू, आम्ही सगळे लोकांवर प्रेम करणारे, पण आज आमचीच परिस्थिती अशी आहे की ज्यांना आम्ही जवळ केलं तेच आमच्या मानगुटीवरती येऊन बसलेले आहेत. आणि म्हणून आजच्या या अशा काळामध्ये आम्ही सगळेजण उभे आहोत की ज्यावेळी जर संघटन नाही तर मात्र आमची सगळ्यांची घरं एक ना एक दिवस उद्ध्वस्त झाल्याशिवाय राहणार नाही. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गावस. म्हापशा धुळेरांतल्या डांगी कॉलनीत रावपी एका बिराडाच्या घराक बेरेस्तारा राती उजो लागलो. उजो पालोवपी दळान कळाव करिनासतना घडणूक थळार धाव मारली आनी उजो नियंत्रणांत हाडलो. देवादयेन घरांत कोणूच नाशिल्लो. थंय आशिल्ले 2 सिलिंडरूय भायर काडपाक उजो पालोवपी दळाक येस. शॉर्ट सर्किटान लागिल्ल्याचो अदमास.
सो धुळेरान आमचे नांगी कॉलनीन सद्या 3 बिराड्या आसा. त्या एका बिराड्यान उजो लागलेलो. ते पयलीं आमकां दिसलेलें की सिलिंडर ब्लास्ट जावन जाला, पण तेज्या खातीर न्हू. आतां आमचे फायर पर्सनल आसा तेंच्यांनी इन्फॉर्म केलें आमकां की शॉर्ट सर्किटा खातीर जाला. सो सद्या म्हाका दिसता एक 5-10 मिनटां इन्फॉर्म केल्यार आमचे फायरचे जे रोखडे पावल्या. आनी हांव तांकां आभार म्हणटा तेंचे, कित्याक म्हाका दिसता एक 5-10 मिनटां भितर म्हाका फायर ब्रिगेड स्टेशना थंयसून ते पावले, उजो पालवला. आनी लकिली त्या टायमाक घरानूय कोण नासले, असं भायर सरलेले कितें तरी तेंचें फंक्शन आसलें, कितें तरी सिलिंडर फट्ट करून खाली गेले तेंचे. सो सगळें क्लियर जालां आतां आनी कांय डेंजर ना. तरी थोडे वेळ ते मॉनिटर करून आतां क्लियर करून प्लस वयरसून उदीक बीन मारून कूल डावन करून करता. बाकीचें कांय अशें डेंजर सिच्युएशन ना आनी कॅज्युअलिटी कांय नासलें. ब्रिगेडाक आमी थँक्यू. विदीन 5 मिनिट्स पावले म्हणून हे जाल्या आटोक्यान आनी खूब जागी काणकोण मतदारसंघात नोकऱ्यांच्यो संदी तयार जावच्यो म्हूण फिल्म सिटी हाडपाचो विचार सभापती आनी काणकोणचो आमदार रमेश तवडकार उलयलो. 2 ते 2.5 हजार नोकऱ्यो तयार जातल्यो म्हूण सभापती उलयला. वर्सा भितर काम सुरू जातलें. लोलयेकारांनी आनी काणकोणच्या हेर लोकांनी फिल्म सिटीक खंय येवकार दिला. काणकोणाक ग्रीन प्रोजेक्ट येवचे, म्हणजे नॉन पोल्युटेड येवचे आनी काणकोणच्या लोकांची भुरग्यांचे म्हणजे जे शिकिल्ले भुरगे आसात तांचे रोजीरोटीचे प्रश्न सुटचो म्हणजे मागणी खूब वर्सां पयलीं आशिल्ली. आनी ताचोच प्रयत्न करता आसतना की आमी फिल्म सिटीचो विशय लावन धरलो. आनी तो विशय लावन धरता आसतनाच की अर्थात लोलये पोळे हें ते कोमलदार दिसांनी तांणी योग्य परीन सहकार्य केलें. तांणी 10 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आसा ती म्हणजे सरकाराक ESCक दिली गेली. आनी ताजें स्वागत जें आसा की म्हणजे अर्थात कोमलदारान केल्लेंच आसा. लोकल आमची पंचायत आसा तांणी केल्लें आसा एम्प्लॉयमेंटा खातीर. आनी ताजे एंड टू एंड आसा न्ही एक 2-3 हजार एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलो. आनी डायरेक्ट इनडायरेक्ट तर ताजे पेक्षा चड जावंक शकता. इनकम शेअरिंग ह्या कन्सेप्टाचेर आसा की PP मोडाचेर जातलो. प्रायवेट गव्हर्मेंटान एप्रूव दिल्लें आसा. वर्सा काम सुरू जातलें. वर्सा 6 म्हयन्या भितर काम सुरू जातलें. काणकोणाक फिल्म सिटीचे जे सोपस्कार आशिल्ले ते जवळ जवळ पूर्ण जावपाक येयल्ले आसा. ही फिल्म सिटी भगवती पाठार लोलये हांगा जावपाची आसा. आनी तेणें अशेंय सांगलां की ह्या जाग्याचेर स्थानिकांक एम्प्लॉयमेंट मेळटलो, स्थानिकांक पयले प्रिफरन्स आसतलो. त्या जाग्याचेर जवळ जवळ 8 वर्सां पयलीं IIT येयल्ली आनी लोलयेच्या लोकांनी हांगा तो प्रोजेक्ट नाका म्हणून तो ग्रामसभेत ठराव घेवन ही IIT गेल्ली. कर्नाटका विधानसभेचे 10 दिसांचे शियाळी अधिवेशन बेरेस्तारा सोंपलें. मात सत्र सोंपून भायर सरना फुडें भाजपचो आमदार CT रवीक पुलिशेन अटक केली. कर्नाटकाची बाल आनी महिला उदरगत मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकरा आड अपमानास्पद वक्तव्य केल्याच्या आरोपा आड ही अटक जाल्या. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबद्दल जे अवमानकारक वक्तव्य केले त्या वक्तव्याचे पडसाद असा ते गुरुवारा कर्नाटकच्या बेळगाव हांगासर सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात उमटले. या अधिवेशनात काँग्रेसच्या आमदारांनी अमित शहा यांचा निषेध करण्याबरोबरच कर्नाटकातल्या काही भाजप आमदारांचेरही टीका केली असा. त्यावेळाचेर कर्नाटकची महिला आणि बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी भाजपचे विधान परिषद सदस्य CT रवी यांचेर काही टीका केली आणि टीका प्रत्युत्तर देत असतानाच CT रवी यांची जीभ घसरली आणि त्यांनी लक्ष्मी हेब्बाळकर यांच्या विरोधात असलीच भाषेत प्रत्युत्तर दिल्ले आसात, त्यांचेर आरोप केल्ले आसात. तेका लागून सुवर्ण सौध परिसरातले वातावरण आसा ते खूपच मोठ्या प्रमाणात तापलेले आसात. अधिवेशनातल्या कामकाजही या विशयावयल्यान पूर्णपणे टप जाले आसात आणि कामकाज गुरुवारा बंद केले. तेका लागून CT रवी आसात ते सुवर्ण सौधांतल्यान भायर वचत असतानाच तेंचेर जे लक्ष्मी हेब्बाळकर यांच्या कार्यकर्त्यांनी हल्लो करून तेका मारपाचो प्रयत्न केलो. मात्र पोलिसांनी तेंका आडवून हिरेबागेवाडी या पोलिसांनी CT रवी हांकां अटक केली आसा.
सुवर्ण सौध परिसर असा तो सध्या तणावाखाली असा. दोन्ही पक्षाचे कार्यकर्ते एकमेकांच्या भेटपाची शक्यता निर्माण झाली असा. दुसऱ्या बाजून सुरक्षेच्या कारणास्तव हिरे बागेवाडी या पोलीस स्थानकातल्या सिटी रवी हेंका खानापूर या पोलीस स्थानकात हलयलेले असतात. पुरवठा खातीर प्रमोद पोंडे. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाचे आता न्यूज आणि प्रोग्राम 2 यूट्यूब चॅनल्स. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट.